खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राजस्थानांतल्या जोधपुरांत रस्तो, रेल्वे, विमान, भलायकी आनी उच्च शिक्षण ह्या सारकिल्ल्या मळार सुमार 5,000 कोटी रुपयांचे जायते उदरगतीच्या प्रकल्पांची बुनयाद घाली आनी कांय प्रकल्पांचे उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांणी IIT जोधपूर वाठार देशाक समर्पित केलो। तांणी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भलायकी मिशना अंतर्गत 3,050 खाटीच्या ट्रॉमा सेंटर आणि क्रिटिकल केअर ब्लॉकांचो बुनयादी फातर बसयलो। केंद्रीय राजस्थान विद्यापीठांतल्या मुळाव्या साधनसुविधांचो दर्जो वाडोवपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंटेशन लॅबोरेटरी, कर्मचारी क्वार्टर्स तशेंच योग आनी खेळा विज्ञान इमारतीचे उक्तावण केलें। जोधपूर विमानतळाचेर 480 कोटी रुपया खर्च करून अत्याधुनीक नव्या टर्मिनल इमारतीच्या बांदकामाचो बुनयादी फातरूय तांणी बसयलो। ह्या वेळार तांणी उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांतल्या उदरगती खातीर केंद्र सरकार नेटान काम करता अशें सांगलें। ह्या वेळार आयोजीत जनसभे वेळार उलयतना तांणी राजस्थानाच्या लोकांचे व्हडा संख्येन हजर रावन भाजपाचे बळगे वाडयल्ले खातीर उपकार मानले। 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। आजादी के बाद के इतने दशकों में 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइनों का ही बिजलीकरण हुआ। 600 किलोमीटर। बीते 9 वर्षों में 3,700 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक्स का बिजलीकरण हो चुका है। इन पर डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें चलेगी। इससे राजस्थान में प्रदूषण भी कम होगा और हवा भी सुरक्षित रहेगी। प्रधानमंत्री आयज राजस्थानाचो आपलो दौरो सोंपोवन मध्य प्रदेशांतल्या 12,600 कोटी रुपयाच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन आनी बुनयादी फातर बसयतले। रस्तो, रेल्वे, गॅस पायपलायन आनी उदक ह्या संबंधित वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे ते उक्तावण करतले। मंडला, जबलपूर आनी डिंडोरी जिल्ल्यांतल्या 2,350 कोटी रुपयांच्या जलजीवन मिशना अंतर्गत चालीक लावपी वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो बुनयादी फातर बसयतले। सिवनी जिल्ल्यांतल्या 100 कोटी रुपया खर्चून जलजीवन मिशना अंतर्गत चालीक लायिल्ल्या येवजणेची सुरवात करतले। 4 जिल्ल्यांतल्या ह्या प्रकल्पांक लागून मध्य प्रदेशांतल्या सुमार 1,575 गांवांक हाचो फायदो जातलो। 4,800 कोटी रुपयाच्या रस्तो सुधार प्रकल्पाचोय ते बुनयादी फातर बसयतले। NH 347C च्या खलघाट ते सरवरदेवाला हांगा जोडपी रस्त्याचो बुनयादी फातर बसयतले। घरमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत आयोजीत 2 दिसांच्या आतंकवाद विरोधी संमेलनाचे उक्तावण केलें। ह्या संमेलनात देशांतल्या सगळ्या राज्यांतले एंटी टेरर पथकाचे मुखेली आनी DGP वांटेकार जाता। ह्या संमेलनात आतंकवाद विरोधी सरकाराच्या कार्यावळींनी येवपी आव्हानांचेर चर्चा जातली तशेंच राज्यां मदीं समन्वयाच्या संबंधांत वाड करून आतंकवाद विरोधी कार्य व्हडा प्रमाणांत जावचें हाचेर चर्चा जातली। आम आदमी पक्षाचे फुडारी संजय सिंग हांकां आयज न्यायालयान हजर करतले। अबकारी घोटाळ्यान अंमलबजावणी संचालनालयान काल संजय सिंह हांकां अटक केल्ली। ह्या फाटभुंयेर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आम आदमी पक्षाचे स्वताक एकदम स्वच्छ पक्ष म्हूण लोकांक भासोवन आतां भ्रष्टाचारान बुडिल्लो पक्ष जाला असो आरोप केलो। हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा।
श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। सिक्कीमांत आयिल्ल्या हुंवाराक लागून ह्या वाठारांत बेपत्ता आशिल्ल्या लोकांचो सोद घेवपाक बचाव कार्य नेटान चालू आसा। उत्तर सिक्कीमांतल्या चुंगथांग, लाचुंग आनी लाचेर ह्या वाठारांत आडकून पडिल्ल्या नागरिकांक आनी पर्यटकां मेरेन मजत कार्य पावोवपा खातीर त्रिशक्ती सैन्य पथक वावुरता। ह्या वाठारांत मजत कार्य वाडोवपा खातीर अदीक सैन्य बळ हाडटले अशें NDRF 2nd बटालियनाचे कमांडंट गुरविंदर सिंग हांणी म्हायती दिली। खादी आणि विलेज इंडस्ट्रीज कमिशना वतीन आयज पणजेन प्रोग्रेस हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यां सांगातान खादी यात्रा काढली। पणजे चर्च वाठारांत प्रोग्रेस हायस्कुलच्यो मुख्याध्यापिका हांणी 5वो बावटो दाखोवन खादी यात्रेची सुरवात केली। ह्या वेळार खादी अँड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशनचे उपनिदेशक विजेंद्र सिंग हाजीर आशिल्ले। ह्या यात्रे वरवीं खादी विशीं विद्यार्थ्यांनी जनजागृती केली। ह्या यात्रे विशीं विजेंद्र सिंग हांणी अदीक म्हायती दिली। गांधी जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हमारे माननीय मंत्री श्री नारायण जी MSME और खादी और ग्रामोद्योग के माननीय अध्यक्ष हमारे मनोज कुमार जी की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में आज हमने खादी यात्रा संपन्न की है। जो हमारे प्रोग्रेस हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केंद्र का भी इसमें हमें सहयोग रहा है। और ये हम खादी जो ग्राम उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको कैसे बढ़ाएं, कैसे जो लोकल और वोकल का जो हमारा नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको कैसे चरितार्थ कर दे, उसके लिए आज हमने यात्रा निकाली है। और हम सब लोगों से यही अपील करेंगे खादी ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से, आप ज़्यादा से ज़्यादा खादी ग्राम उद्योग आयोग और जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जिनको हम बोलते हैं वो खरीदें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोगों को रोजगार मिले और देश आत्मनिर्भर बने। फामाद संत रामलिंग स्वामी जांकां वल्लालार अशें म्हूण वळखतात तांच्या 200व्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी व्हिडिओ संदेशान तांकां आर्गां ओंपली। वल्लालार हे 19व्या शेंकड्यांतले देशांतले एक व्हड संत जावन गेले, जांची आध्यात्मीक अंतर्दृश्टी लाखांनी लोकांक प्रेरणा दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान सांगलें। वल्लालार स्वामी हे जागतीक मळार फामाद आसात आनी तांच्या विचारांचेर आनी आदर्शांचेर आदारीत जायत्यो संस्था संवसारभर वावुरता अशें तांणी ह्या वेळार नमूद केलें। Vallalar is one of our most respected saints. He walked this earth century, but his spiritual insights continue to inspire millions of people even today. His impact is global. There are several organizations working on his thoughts and ideals. Friends, when we remember Vallalar, we recall his spirit of care and compassion. He believed in a way of life based on Jeev Karunyam, which is compassion. केंद्रीय माहिती वितरण आणि युवा व्यवहार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज रायपुरांत नेहरू युवा केंद्र संघटनान आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या युवा महोत्सवाची सुरवात केली। संवसारांत भारताची ताक अदीक घटमूट करपा खातीर खेळ संस्कृती आनी सिनेमा वरवीं ती करूं येता अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। ह्या वेळार आशियाई खेळा सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी दाखयल्ल्या अभिमानास्पद कामगिरीची तांणी तोखणाय केली। अगर छत्तीसगढ़ का उसमें हर संभव योगदान, भरपूर योगदान, और वो तभी हो सकता है अगर मेरा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ विकास युक्त होगा, ईमानदार सरकारें यहाँ पर होंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ में ईमानदार सरकार भी बनेगी और छत्तीसगढ़ का युवा 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान।
चीनातल्या हांगझो हांगा 19व्या आशियाई खेळांत 12व्या दिसा भारतान बरी कामगिरी केली। भारतान 2 भांगरा पदकां आपल्या नांवार केल्यात। स्क्वॉश मिक्स डबल्स फायनलीन दीपिका पल्लिकल आणि हरिंदर पाल सिंह सिंधू ह्या जोडयेन मलेशियाच्या जोडयेक हारावन भारताक स्वर्ण पदक जिखून दिवन इतिहास रचलो। आयज सुरू जावपी ICC संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आदले जैतिवंत इंग्लंडाचो पंगड न्यूझीलंडा आड खेळटा। अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ल्या आयच्या खेळांत न्यूझीलंडान कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमाणी म्हायती मेळिल्ले त्या प्रमाण इंग्लंडान 24 षटकांत उपरांत 4 गडी वगडावन 127 धांवड्यो केल्यो। इतल्याने खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।